ब्रह्मास्त्र हें एक कुवाड्याच उरलां. रामायण महाभारत ह्या महाकाव्यांनी शस्त्र आनी अस्त्र अशीं दोनूय उतरां मेळटात. तातूंतलें शस्त्र हें उतर आमकां समजता. तेन्नाचीं शस्त्र म्हळ्यार धनुश्यबाण, गदा, खड्ग, भाले असलीं. पूण अस्त्र म्हळ्यार कितें आशिल्लें हाची कल्पना करपूय कठीण जाता. लोक वेगळे वेगळे तरेन वा आपआपले परीन ताचो अर्थ लायतात. कोण ताका आयच्या विज्ञाना कडेन बसून जोडटा. पूण खरेपणी अस्त्र म्हणजे कितें आशिल्लें हें सांगप खूब कठीण. ह्या अस्त्रा मदीं ब्रह्मास्त्र नांवाचें एक अस्त्र आशिल्लें. तें चडांत चड तांकीचें अशें वर्णना वेल्यान दिसता. आनी ही तांक संहाराची, तांक डिस्ट्रक्शन करपाची, तांक ना नपश्चात करपाची आनी सगल्या अस्त्रां मदीं चडांत चड तांक असली आशिल्ली ती ब्रह्मास्त्रांत अशें वर्णन मेळटा. आनी ताका लागून पांडव कौरवांचें झूज जाता म्हणपाचें ठरतकच कर्ण हें ब्रह्मास्त्र शिकपाक पयस परशुरामा म्हऱ्यान वचून राविल्लो. हाजे वेल्यान दिसता की ह्या ब्रह्मास्त्राची कल्पना वो ब्रह्मास्त्राचो अभ्यास हो खूब थोड्यांक आशिल्लो. थोडेच तें कशें वापरचें आनी कशें सोडचें हें जाणा आशिल्लें आनी त्या खातीर कर्ण परशुरामा म्हऱ्यांत गेल्लो. हें ब्रह्मास्त्र वेगळ्या रुपांत 1963 वर्सा गोंयांत पावलें. आनी तें पावपाचें कारण घडलें तें अशें. 1963 गोंयांक विधानसभा दिवपाचो कायदो केंद्र सरकारान पास केलो. आनी डिसेंबरांत त्याच वर्साच्या पयली वेंचणूक जातली अशें जाहीर केलें. तें जाहीर जातकच महाराष्ट्रवादी गोमंतक हो पक्ष स्थापन जालो. आनी ह्या पक्षाचें मूळ धोरणच अशें आशिल्लें की गोंयचें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण करचें. आनी तें करपा खातीर कारण कितें तर गोंयची भास मराठी. हाका विरोध जालो. विरोध वेगळे वेगळे तरांनी जालो. राजकीय मळार ताजी प्रतिक्रिया म्हणून युनायटेड गोवन्स पक्ष स्थापन जालो. जाल्यार दुसरे कांय गटांनी वेगळे तरेन विलिनीकरणाक विरोध करपाचें ठरयलें. हातूंत एक गट आशिल्लो मडगांवच्या तरणाट्याचो. तांणी एक दिसाळें काडून मराठींतल्यान विलिनीकरणाची जी दुसरी बाजू आसा, जें लुकसाण आसा तें लोकां मुखार दवरचें असो प्रयत्न केलो. आनी तातूंतल्यान राष्ट्रमत ह्या मराठी दिसाळ्याचो जल्म जालो. तें सुरू जालें 1 सप्टेंबर 1963 दिसा. आतां दिसाळें काडपाचो अणभवूय कांय त्या वेळार गोंयच्या तरणाट्यांक नाशिल्लो. ते खातीर तांणी कांय जाणांचो पालव घेतलो. आनी तांचे मदीं एक म्हत्वाचो मनीस आशिल्लो तो मुंबयचो अण्णा फणसे. अण्णा फणसे पत्रकार म्हणून वावुरिल्लो. आनीक एक दिसाळ्याचो छापखानो कसो मांडचो, दिसाळ्याची मांडणी कशी करची आनी तें कशें चलोवचें हाचो अणभव तांकां आशिल्लो. राष्ट्रमत सुरू जावचे पयलीं ट्रायल अंक काडटा आसतना तांणी सदरां थारायिल्लीं. दिसपट्ट्या अंकांतलीं सदरां आनी आयताराच्या अंकांतलीं सदरां हीं आदींच ठरिल्लीं. तातूंत आशिल्लें ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र हें सदर दिसपट्टें सोमार ते शेनवार मेरेन चलतालें. आनी आरंभाच्या 1-1.5 म्हयन्यांत हें सदर खासा अण्णा फणसे बरयताले. पूण ते विशय घेतना गोंयचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तांचे मदले खंयचोय विशय घेताले. ते मुंबय वेवसाय करी सुटी घेवन आयिल्ले. पण राष्ट्रमत सुरू जातकच 1-1.5 म्हयन्यान जायत वो 2 म्हयन्यान जायत तांची सुटी सोंपली आनी ते
मुंबय वचूंक गेले. त्या वेळार ते सदर हांवें बरोवचें अशें ठरलें. हांवें ताका एक फास्की घाली आनी ती फास्की फकत गोंया संबंदीच्या विशयाची. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विशय कुशीन दवरले दुसरे लेखां खातीर, पूण ह्या सदरांत विशय येताले ते गोंयच्या संबंदान. आनी तेन्ना विशय थोडे न्ही, विशयांची रास पडटाली. कारण एक विलिनीकरण म्हळें की भाशा, इतिहास, भूगोल, संस्कृती, इकॉनॉमीक वायबिलिटी हे सगळे विशय येताले. आनी ह्या विशयांचेर लोकजागृती करपाची गरज आशिल्ली, लोकांकय ती गरज आशिल्ली आनी विलिनीकरण टाळपा खातीरय ती गरज आशिल्ली. तें सदर बरोवपाक हांवें घेतलें आनी एक विशयाचो अभ्यास करून तें बरोवप जालें. अभ्यास करपाक चड वेळ मेळनाशिल्लो कित्याक दिसपट्टें सदर, त्या भायर दुसरीं कामां आसतालीं राष्ट्रमतांतली आनी भायर विलिनीकरणाक विरोध करपाची. पूण हीं कामां करतनाच ते विशय सहज तकलेंत घोळटाले आनी ताका लागून सकाळचें उठून कचेरेंत वतकच तें बरोवप जातालें. सुमार 4.5 वर्सांच्या काळांत हांवें 1200 वयर लेख ह्या सदरांत बरयले. आनी तातूंतले चडशे, कित्याक 1963 ते 1967ची जानेवारी हो काळ विलिनीकरणान गाजयल्लो किंवा विलिनीकरण विरोधान गाजयल्लो. म्हणून तोच विशय तेन्ना चड येतालो. दुसरेय विशय येताले मदीं मदीं, पूण तो विशय चड येतालो. ह्या 1200 लेखां मदले कांय वेंचीक लेख एकठांय करून राजहंस वितरण हे प्रकाशन संस्थेन 1986 वर्सा ताचें पुस्तक काडलें. ब्रह्मास्त्रांतल्या भाशेची एक वेगळी तरा आशिल्ली. भास कडक आसतालीच, इतली कडक आसताली की हांवें संपादकाक आनी प्रकाशकाक ब्लँक चेक दिल्लो की जाय तें उतर तुमी काडून, नाका तें उतर तुमी काडून उडोवचें, नाका तें वाक्य काडून उडोवचें, म्हाका सांगपाची गरज ना. कारण ती एक तरेची भिरकी आसताली, एक तरेची तंद्री आसताली. तातूंत बरयतना कांय वेळा एखादी गैर उतर, गैर वाक्य येवंक शकतालें आनी ताजे खातीर ही वेवस्था केल्ली. चड वेळा घडलें ना अशें, घडये 1-2 फावटी उतर बदलला जायत. भास कडक आसतालीच, पूण त्याच बरोबर धुमके, खुटले, कांय चिमटे अशें आसताले. आनी ताका लागून कशी कोण जाणा, पूण लोकांक ती भास आवडूंक लागली. आनी अशेंय घडलें की ते विशय भायर मेळनाशिल्ल्यान दुसरे कडेन खंय जे निरक्षरी लोक आशिल्ले, ते निरक्षरी लोक एकठांय जावन कोणाय कडल्यान वाचून घेवन तातूंतले मुद्दे समजून घेवंक लागले. कारण विलिनीकरण कशें आमकां वायटाक पडटलें आनी तें कित्याक नाका, आमकां स्वताक राज्य कित्याक करूंक जाय, इतिहासांत आमी तें कशें करूंक ना 3000 वर्सां, हें दुसरे कडेन खंय सांगप जायनाशिल्लें. आनी ते खातीर कांय क्रिस्तांव भाव आनी आमचे कांय लोक जे वाचूंक शकनाशिल्ले अशे एकठांय जावन कोणाय कडल्यान तें वाचून घेवन तातूंतले मुद्दे समजून घेताले. अशे तरेन तें ब्रह्मास्त्र चल्लें. 4.5 वर्सांनी हांवें राष्ट्रमत सोडलें. हांव आसतनाय केन्नाय रजेर गेलो वा नासलो जाल्यार म्हज्या सहकार्यांनी बरयलां आनी मागीर हांवें राष्ट्रमत सोडटकचूय बी सहकार्यांनी तें सदर फुडें चलयलां. पूण त्या सदरांतलो जो मुख्य विशय आसा विलिनीकरणाचो, तो 1963 धरून 1967 जानेवारी मेरेन आयला. म्हजे नदरेन तो काळ गेलो. आज आमी दुसरे काळांत आसात. तेन्ना आमी संघ प्रदेश आशिल्ले, आज आमी घटक राज्य भोगतात, संविधानान दिल्ले सगळे अधिकार भोगतात. अशें आसूनय त्या वेळार आमकां राजकी फुडाराचो हुस्को आशिल्लो, जाल्यार आज गोंयच्या सर्वांगी फुडाराचो हुस्को निर्माण जाल्लो आसा. आनी अशे वेळार म्हाका दिसता ब्रह्मास्त्र
परत हाडपाची गरज आसा. आतां आदीं येतालें तें ब्रह्मास्त्र छापी दिसाळ्यांत. छापी माध्यमाचो परिणाम जाताच, प्रभाव पडटाच ना अशें न्हय, पूण ताका एक शीम आसा. आनी ती शीम अशी की जो बरपाक्षरी आसा, जो स्वता वाचूंक आनी समजूंक शकता, ताजेरच तो प्रभाव पडटा. जो निरक्षरी आसा आनी जो वाचूंकूच शकना, ताजे बाबड्या मेरेन ते मुद्दे आनीक ते विशय पावनात. अशे वेळार आयच्या तंत्रज्ञाना प्रमाणे जर टीव्ही सारक्या माध्यमांतल्यान हें ब्रह्मास्त्र गेलें जाल्यार म्हजे नदरेन कितलेशा पटीन ताजो प्रभाव आनी परिणाम वाडूंक शकता. प्रुडंट मिडिया भोव बरें काम करता आनी प्रुडंट मिडिया सारक्या माध्यमान ब्रह्मास्त्राचें हें रूप, म्हणजे ओदोळान सांगलें तशें, कांय अस्त्रां बाणान सोडटाले, कांय अस्त्रांक फकत मंत्र म्हणून सोडटाले, अशी त्या अस्त्रांची गजाल आशिल्ली. तशें हें ब्रह्मास्त्र लेखणेंतल्यान जें आदीं सोडटाले तें जर दृकश्राव्य माध्यमांतल्यान, ऑडियो विज्युअल माध्यमांतल्यान जर गेलें, म्हाका दिसता कितलेशा पटींनी ताजो परिणाम आनी प्रभाव पडटलो. आनी आयच्या काळांत ताजी खूब गरज आसा. कारण जे तरेचे विशय त्या वेळार आमचे मुखार आशिल्ले, जे चिंत निर्माण करताले, जे लोकांक हुस्क्याक घालताले, तशाच तरेचे विशय आयच्या गोंयांत आमकां फाटीं पावलाक दिश्टी पडटात, दर दिसाक उप्रासतात. ह्या विशयांचेर जर ब्रह्मास्त्रांतल्यान ते तरेन लोकां मेरेन बरो विचार पावयलो जाल्यार ताजो खात्रीन चड प्रभाव पडटलोच. पूण आनीकय एक गजाल घडूंक शकता. कोणूय म्हणटलो ब्रह्मास्त्र हें डिस्ट्रक्शन करपी, ना नपश्चात करपी. हय, आजय ना नपश्चात करपाच्यो, डिस्ट्रॉय करपाच्यो गजाली आसात. अश्यो खुबश्यो गजाली राजकारणांत भोव करून आनी समाजकारणांत घडटात, ज्यो ना नपश्चात करपाची गरज आसा. आनी त्यो ना नपश्चात करपाचो एक प्रयत्न म्हणून तें ब्रह्मास्त्र तांणी वर्णिल्लें कितली डिस्ट्रक्शन करतालें आमकां खबर ना. पूण आज विचारांतल्यान आनीक अभ्यासांतल्यान कितल्योश्योच गजाली आमच्यांनी ना नपश्चात करूं येता, अज्ञान ना करूं येता, गैरसमज ना करूं येता, अपसमज ना करूं येता. आनीक जो उरफाटो प्रचार जाता त्या प्रचाराचेरय बडी मारूंक जाता. आनी त्या खातीर अशें घडलें जाल्यार म्हाका दिसता ब्रह्मास्त्राच्या जिवितांत एक वेगळें पावल घाल्ले भशेन जातलें. खोशयेची गजाल अशी की प्रुडंट मिडियान हो प्रस्ताव मानून घेतला आनीक ब्रह्मास्त्र तांच्या चॅनला वयल्यान सुरू करचें अशें थारायलां. आनीक ही कार्यावळ दर सप्तकांत जातली, देखून आमकां दर सप्तकांत एकामेकाक मेळपाची संद मेळटली. आनीक ही संद चडांत चड बरे रितीन वापरून जें कितें वायट आसा, जें गोंयकाराच्या जिवितांत कितें वायट येता किंवा येवपाचें आसा, येता तें ना करपाचें आनी येवपाचें आसा तें आडावपाचें, हो प्रयत्न घडूं येता. आनीक ते खातीर आमी फुडल्या सप्तकांतल्यान ब्रह्मास्त्रा खातीर मेळया.